नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। SEZात अडकल्ली 38 लाख चौखण मेत्र जमीन परत घेवंक आयडीसीचो फॉर्म्युला। कंपन्यो मागतात डिपॉझिटाचेर 15% जूर। आयडीसी बँकांनी जमला ते व्याज दिवंक तयार। मायन्स खात्याच्या कचेरेक लॉक मारपाच्या प्रकरणात अटकपूर्व जामिनाक क्लॉड आल्वारीस कोर्टात। पुलिसांनी 25 जून मेरेन आपले म्हणणे फायल करचे, कोर्टाचे निर्देश। मायनिंग बंदीचेर मायनिंग वाठारांतल्या आमदारांबरोबर मुख्यमंत्र्याची ब्रेस्तारा बसका। एजीची हजेरी, मात सीएसीचो एकलोय मंत्री ना, निलेश काब्रालूय पावचो ना। गोंयांत उटंगार। दक्षिण गोंयांत 23 जून मेरेन उटंगाराची शिटकावणी। रस्त्यार झाडां, रस्ते उदकापोना, मार्केटां बुडलीं। पालसणां कोसळूंक सुरू। दाबोळे शेड्यूल हाल्ले, 16 फ्लायटी डायवर्ट। आरटीओतले एजंट राज सोंपोवंक कॅशलेस पॉलिसी चालीक लावपाचो सरकाराचो विचार। जुलय सावन आरटीओत 1000 वयलो पेमेंट कॅश घेवचे ना, डेबिट वा क्रेडिट कार्डा वरवीं पेमेंट। मोरोक्को फिफा वर्ल्ड कपांतल्यान भायर। पोर्तुगाल जिखले, मोरोक्कोन जिखली मना काळजां। SEZांनी अडकल्ली 38 लाख चौखण मेत्र जमीन सोडोवंक आयडीसीन कॉम्प्रोमायज फॉर्म्युला काढला। 7तल्यो 5 कंपन्यो तांणी डिपॉझिट केल्ल्या पैशांचेर 15% व्याज दिल्यार जमीन परत दिवंक तयार। आयडीसी म्हणटा शक्य ना, मात तांच्या पैशांचेर बँकेत जमला तितले व्याज परत दिता। आयडीसी हो प्रस्ताव सुप्रीम कोर्टा मुखार दवरतली। कंपन्यांच्या 133 कोटींचेर आयडीसीन आतां मेरेन 123 कोटी जूर घेतला। SEZाची केस सुप्रीम कोर्टांत आसा। जमनी सोडूंक कंपनी आनी सरकारान कॉम्प्रोमायज फॉर्म्युला शक्य जाल्यार काडचो म्हूण कोर्टाची सुचोवणी आशिल्ली। 7तल्यो 5 कंपन्यो तांणी डिपॉझिट केल्ल्या पैशांचेर 15% व्याज दिता जाल्यार जमनी परत दिता म्हूण तयार जाल्यात। बुधवारा बोर्डान फायनल केला तो फॉर्म्युला असो। Already the matter is lying in the Supreme Court. They're willing to give it to us, provided we pay back the money with the interest. What's they're asking for, about 15%. All the 5 parties, out of 7 parties, 5 parties have asked for refunding the amount with 15% interest. We are not agreeing to 15%. We said whatever interest IDC has earned on the amount which was deposited in the bank, and on the FDs, whatever interest we have got in those relevant years, equivalent amount we will pay back. Whatever interest is earned, that comes to around 123 crore, and this 38 lakh square meter land, out of that 24 lakh is in Verna, 12 lakh is in Keri, and 2 lakh is in Sangkwad. Today decision was that let us take that land back and pay them. They agree that the matter is in Supreme Court. Decision of Goa IDC is communicated, put before the Honorable Supreme Court. The matter before the Honorable Supreme Court will come on 24th of July. कंपन्यांनी आयडीसीक दिल्ले रकमेचेर आतां मेरेन बँकांनी जमला ते व्याज घेवंक कंपन्यो तयार जाल्यार तांकां सुमार 8% व्याज मेळटलें। आयडीसीचो हो फॉर्म्युला कितलो चलता ते जुलयांत SEZाचेर सुप्रीम कोर्टांतल्या केसीच्या सुनावणे वेळार कळटलें। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे। मायन्स खात्याचे कचेरेक बेकायदेशीर लॉक मारपाचे केशीत गोवा फाउंडेशनाचो क्लॉड आल्वारीस अडकला। तो अटकपूर्व जामिनाक पणजी सेशन्स कोर्टात पावलो। 12 माया क्लॉडान मीन खात्याच्या कचेरेक लॉक मारून चावी पणजी पुलीस स्टेशनात दिल्ली। खात्यान पुलीस कंप्लेन केल्ली। पुलिसांनी ताका बुधवारा चौकशेक आपयल्लो। तो अटकपूर्व जामिनाक कोर्टात पावलो। केस 25 जूनाक दवरल्या। मुख्यमंत्री पर्रीकार मायनिंग वाठारांतल्या आमदारांची ब्रेस्तारा बसका घेता। मात पर्रीकाराच्या गैरहजेरेत फाटले 3 म्हयने मायनिंगाचेर काथ्याकूट करपी सीएसीचे 3 मंत्र्यांक बसकेक आमंत्रण ना। मायनिंगाचो प्रस्न घेवन हाचे ताचे हुमरे झरोवपी निलेश काब्रालूय बसकेक आसचो ना। परत सुप्रीम कोर्ट, अध्यादेश काय पावणी अशे 3 पर्यायाचेर नव्यान चर्चा जातली। लिजांची पावणीच जावंक जाय म्हूण सल्लो दिवपी एजी दत्तप्रसाद लवंदे बसकेक आपयला। 3 महिने अमेरिकेक रावन आयिल्ल्या उपरांत
मुख्यमंत्री पर्रीकार पयलेच फावट मायनिंग प्रश्नाचेर मायनिंग वाठारांतल्या आमदारांबरोबर ब्रेस्तारा बसका घेता. फाटले 3 म्हयने सीएसीन मायनिंग प्रश्नाचेर बरीच तकली फोडली. मात ब्रेस्तारचे बसकेक सीएसींतलो एकूय मंत्री आसचो ना. मायनिंग बेल्टांतलो आमदार निलेश काब्रालूय थंय आसचो ना. ॲडव्होकेट दत्तप्रसाद लवंदेक मात आपोवणें आसा म्हणून सुत्रां सांगतात. ह्या बसकेक कितें ठरता ताचेर सगळ्यांची नजर. एजी दत्तप्रसाद लवंदेन लिजांची पावणीच करची पडटली म्हूण सरकाराक कायदेशीर सल्लो हे पयलींच दिला. सरकार कोर्टात अपील घालून मायनिंग सुरू करूंक ऑर्डर घेवंक मेळटा काय पळयता. अध्यादेशाचो उपाय सरकारा मुखार आसा, मात केंद्रा शिवाय कांयच जावंक शकना. बेकार आशिल्ल्या मायनिंग डिपेंडंटाचो विशय चर्चेक येतलो. मजगतीं सरकारांतलो नंबर 2 ज्येश्ठ मंत्री सुदीन ढवळीकार लोकांक आतां शेता भाटांचे सल्ले दिवंक लागला. फोंड्या क्रांती दिसा ढवळीकाराची ही उतरां. आज आमकां मायनिंग इश्यू आसा आनी हो मायनिंग इश्यू इतलो मुखार गेला की ताजेर लोक आपली जिविताय जगयता. पूण सहज इतिहासांत हांव गेलो 1948 पयलीं गोंयांत मायनिंग नाशिल्ल्यो आनी त्या वेळार अग्रिकल्चर हो मेन बूम आशिल्लो. 1904 सालांत जवळ जवळ 3 कोटी नाल्ल हांगच्यान निर्यात जाले. त्या नंतर ते नाल्ल जवळ जवळ 4.5 कोटी पर्यंत पावले. आमी विचार करता आसतना अग्रिकल्चर बूम जो आशिल्लो तो आमचो खंय गेलो असो जर आमी विचार करत जाल्यार ताका आन्सर आमकां मेळटा. प्रामुख्यान जो रायस ही म्हत्वाचें गोंयचें जेवण आसा त्या हातूंतूय त्या वेळार आनी आजच्या हातूंत मोठो जमीन अस्मानाचो फरक जाणवलो. आज ज्यांनी आमकां हे स्वतंत्रताय दिल्ली आसा तांकां मान सन्मान दवरून हे सगळे एकत्रीत जावन मुखार व्हरपाची आवश्यकता आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया कमर्शियल ब्रेक.